सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन ही आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता बेर्नादीन सिक्वेरा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक ही भेटेंत आमी मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ले मार्गरेट रॉड्रिगीस तिच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया लिबिया कार्वालो बरी भलायकी पासत आपणा पासत मागूंक लायता. थिओदोरा वालीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया फादर रोमियो मोंतेरो जो कॅन्सराचे पिडेचेर आड झुजता. देवान ताका बेगीनूच पिकोवणेचो हात लावूंक मागुया. कालच्या दिसाक आमी मागताले हांव सोनम वांगचूक हो सायंटिस्ट लद्दाख हांगासर तांचेय पासत देवान तांकां तांच्या ह्या आंदोलनान येस मेळोवंक तांचेय पासत मागुया. आमची फिरगोजीची 400 वर्सां मनोवंक आमी सुरवात करपाची आसा तेन्ना हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. आमचेच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मनशाच्या पुताचो घात घेता ताचे कोटा अशें जेजू विलापता. दर दिसाक देवाचें उतर आमी आयकता आनी देवाचें उतर आमी जायते फावटी बेसारमाय करता. देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी जायते फावटी आडसाय दाखयता. हाचे दिसाक आमकां कृपा मागुया. दर एक उतर आमकां देव दिता तेन्ना ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक खुतखुतीत कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. हे पासत वागीर सुदार सांगपाक म्हणून सगळ्या देवतांक आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमचे खातीर कुसार मरून तुज्या पुतान सैतानाचें बोड मोडलें. तुजे अगणीत जानवायेचे आनी मोगाचे येवजणे पासत आमी तुका दिनवासता आनी ताच्या सांगात एक दीस आमकांय पुनर्जिवंत कर म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दुनियान म्हाका खोऱ्या सिसाची जीब दिल्या. तोकलेल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक
खरोच सीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दुनियान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोल करूंक ना. कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें काड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो कोत्ताले आनी म्हजेर तिंबी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर घराणें कोत्ता जायत हय जाल्यार बरोबर निती सोबे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार करता जायत तर ताका म्हजेशी येवं दी. दोनी सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक फुडें सरतलो? देवाचें उतर जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हणुया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव खेबाडां सोंसतां. तुजेच पासत लॉज भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भाव भयणी मोदें पुरको. म्हज्या खाशा आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. ताका केणटात तांच्यो केण्ण्यो म्हजेर पडटात. जबाब. म्हज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजी कोण तरी दया करीत म्हूण रावतालो पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बुजवण दीत काय म्हूण पळयतालो पूण कोणूच ना मेळ्ळो. उफराटें खावंक तांणी म्हाका वीख दिलें आनी म्हजे तांणीक म्हाका पिवंक दिलो शिरको. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेचीं गितांनी ताका वाखाणटलो. हें पळोवन कालतीं मनशां संतोसतलीं. देवाक सोदतल्यांचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बळ्यांची मागणी. सांकळींनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. नोमान तुका आमच्या राया. तूं एकलोच आम्या पातक्यांची दया करताय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जय सगळे असो. मातेवा परमणी जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल यादनिकांशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दिसतान ताका धरून दिवंक सोयेक तो पळोव नासलो. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयले, तुजें पास्कांचें जेवण खंय तयार केलें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातूच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी तो जेवता खाता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. तो जोबोर कोणती बरीच जाले आनी एकलो म्हणूंक लागलो, सायबा हांव गायतो. ताणें असो परतीपाड केलो, म्हजे बरोबर ताटांत हात घालता तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचें कोटा.
जल्मुकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक ओदीक बरें जातें. पूण ताचो घात घेतल्या जुदासान अशें म्हणलें, गुरुजी हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणें तुका क्रिस्ता. मगोच्या भाव भयण, आयच्या दिसाक आमी जुदास इस्कारियोतान जेजूचो घात घेतलो हाचे विशीं नियाळ करता. जुदास इस्कारियोत मुखेल यादनिकांशी गेलो आनी जेजूक तांच्या हातान घालतलो अशें ताणें थारायलें. कित्याक काय ताणें अशें केलें? पयशांची आश आसली वो ताका बेगीन आपूण ग्रेस जावंक जाय आसलो, वो जेजू जें करूंक आयिल्लो तें करिनासलो काय? सांगतात ते प्रमाणे जुदास इस्कारियोत जेजूक ओदीक आनी ओदीक आपलो मसियस कसो पळयतालो आनी ताचें राज ह्या संवसारांत बेगीन हाडचें अशें ताचो आवड आसलो. जेजू सवकास करतालो सगल्यो अश्यो वस्तू अशें जुदासाक दिसलें. ताका जाय आसलें जेजून आपली एक फौज मांडलेली, बरी एक फौज तयार केल्ली. हे फौजेन झुजारी आसून तो सगल्या ह्या रोमकारां शाराचेर राज चलयतलो आनी संवसारी राज आपलें स्थापतलो अशें जुदासाचें मन आसलें. आनी हें मन कितें भाशेन आपलें साकार करूंक तो मुखेल यादनिकांशी वेता आनी तांकां म्हणटा, हांव ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? आनी ताका तांणी 30 रुपयाचे नाणें मेजून दिले. कितें दाखोवड करता भाव भयणो? जेजून आपल्या जिवितांत 30 वर्सां ह्या संवसारांत सारलीं. तितलींच जी वर्सां ताणें सारलीं तितली वर्साचे नाणें ताका मेजून दिले. जुजेनूय आपल्या जिवितांत आपल्या भावां पासत 30 वर्सां जाल्या उपरांत ताणें इजिप्त शारांत बरे तरेन बूक पडली तेन्ना आपल्या भावां खातीर ताणें सगलीं दानां आनी हेर कोणें बरोवन दवरल्यो आपल्या भावां खातीर. कित्याक तो जाणा आसलो बूक मारीन आपले भाव आपणाशींच येतले आनी हाका लागून आपल्या भावांचो हुस्को धरून ताणें तयारी केली. भाव भयणीनो, कित्याक काय जुदासान अशें केलें? कित्याक जेजू आपल्या राज ह्या संवसारांत स्थापतलो अशें सांगत आसलो. पूण कसलें राज? संवसारी राज न्हय आसलें तें, उत्मीक राज आसलें. जेजू म्हणटालो हें देव मंदीर मोडात आनी 3 दिसांनी आपूण तें परतून बांदतलो. आनी जुदासाक तशेंच दिसलें. जेजू एक व्हडली फौज हाडटलो, सगळे रोमकार अधिकाऱ्यांक उडयतलो आनी आपले फौजे वरवीं एक नवें मंदीर बांदतलो अशें ताच्या मनान आसलें. घडीक संवसारी आस ताका आसली. ऑरिजीन हो एकलो आमचो इगोर्जेचो आदलो जाणार अशें म्हणटा. जायते फावटी आमी घडीक जशें जुदासान त्या मुखेल यादनिकाक 30 नाण्यांक किरीत भाशेन जेजूक विकलो, ते भाशेन आमी घडीक देवाचें उतर दर दिसाक आमी आमकां मेळटा ताका विकता. कशें? संवसारी वस्तूक लोबदून, संवसारी मन आपणावन आमचेच कुडीच्या जिवितान आमी जें करता ताका आमी लोबदून आमी देवाचें उतर नाकारता. जुदासान जशें जेजूक समजूंक जायते फावटी घडीक आपलें मन ताणें घालूंक ना, ते भाशेन घडीक आमी घडीक ह्याच जेजूक समजूंक जायते फावटी फाटीं उरता. कित्याक दर दिसाक हो जेजू आमचे सगळें उलयता. संवसारी मन आमी आपणायता तेन्ना जेजू जे उतरांत आमकां मेळटा तातूंत आमी लक्ष घालचे बदलेक आमचें मन संवसारी वस्तूंक लोबदता. आमचें मन कुडीच्या वंदावणेक आमी लोब आसता तेन्ना अदीक आनी अदीक आमचे जिवितांत बाबा वायट आमी हाडटा आनी हाका लागून घडीक देवा सुशिल्ले आमी पयस वेता. काय बरें आयज जेजू उतरां म्हणटा, मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयलेलें आसा त्या परमणे वेता करो, देवाची येवजण सहकार करो. पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचें कोटा. कित्याक तो समजूंक ना कितें करता तो समजूंक ना हें देवाचें उतर, ताणें आपणावंक ना हें देवाचें उतर.
ताणें खालतीकायेन मानून घेवंक ना. आज आमकां कृपा मागुया. जायते फावटी घडीक जुदासा भाशेन आमी जाल्या घातकी. जायते फावटी घडीक आमी आमच्या संवसारी जिविताक लोबदून अदीक आनी अदीक स्वार्थी जाल्या. जायते फावटी घडीक जेसूक नाकारून दुसऱ्या फाटल्यान आमी गेल्या. जायते फावटी घडीक पदवेक आनी पयशांक लोबदून आमी घडीक देवाक नाकारला. कृपा आमकां मागुया. आमच्या जिविताची नवसरणी करून देवाक मानता तसलें जिवीत जिवन देवाचें उतर दोन दिसाक बरे तरेन नियाडून तें आपणावंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C31 पेज नंबर 41. C31. संसारातल्या मोचा पेटो तुका जाणा नाका जाल्या कितल्या जाग्यो आनी ओलग्यो ओळीना खुश्यो मातू तुझ्याच मोगात पोतांगाना म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुझ्यात आपलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जेजूच्या कोश्टा मरणाचो गूट समोर रमून आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कोश्टा मरणाचो फोड आमच्या भक्तिवंत जिणेंत दिसान दीस वाडो सकोर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर काड्यान सोता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचेर आनी वैभवी पुनर्जिवनपणाचेर बो पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती घोडिता सोडवणेची आमी भोगतीन समरमता ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नार वैभवान. उत्सर्गीक तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां जय. उत्सर्गीक तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडी तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोरोराचे हें रोगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासा करात. Babartaco good for go to ya. तुझ्या Sari punojivon ponavoli, dove namka surari somya. Samsaraja swargondara amchi swargongo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता व जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सतत आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिपनेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इसागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जरीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मता आनी सूर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकायूं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय समकान दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका वायट सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका ची खुशी प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चियेताय राजवूत चलयताय सासणांच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवे. देवाची शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे सले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे सले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमिया देव म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित तूं संस्कारान भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया सूर पदवेदा देवा आमच्या विस्वाशी बापा आमी तुका समर्पिलां तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण परगट करता ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमोर जिवीत दिताय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता तें मोहिमेवंत अमोर जिवीत पुनर्जिवनपणांत आमकां मेळटलें म्हूण तीर बरवंसो धरून ह्या दुखाच्या कोणांत आमचे क्रिस्ती आपोण्या प्रमाणे धिरान चलूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. फाल्यां केरीत भाशेन सोमयाच्या निमाण्या जेवणाचो ब्रेस्तार फाल्यां सकाळीं मीस आसचें ना सांजे 2 मिसां पयलें मीस 5 वाजता पांय धुवप जातलें ह्या मिसान मांडावळ करपी PPC दुसरें मीस 7 वाजता कॉन्फ्रारिया मांडावळ करतली सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उदक किरीत भाशेन फाल्यां सोमयाचो निमाणो जेवणाचो ब्रेस्तार म्हणटकूच
मीस 7 वरांची जाल्या उपरांत किरीत भाशेन सॅक्टर जे घातल्यात तांणी ऑर करचे येवन 8 वाजता दाबोली सॅक्टर 8:30 वाजता आल्तो दाबोली सॅक्टर 9 वाजता आसोय दोंगरी सॅक्टर 9:30 वाजता आल्तो चिकाली सॅक्टर 10 वाजता आसोय सॅक्टर 10:30 वाजता जिना पेंटा फोडमे 11 वाजता दिवसवा सॅक्टर आनी 11:30 वाजता नाकेली आनी इग्रेजा सॅक्टर 9 वाजता आसोय दोंगरी आनी रेजिना मंदी सॅक्टर चुत्रे दिवची. आज सांजे 7 वाजता किरीत भाशेन पवित्र संस्काराची बोजवण आसतली. नोवेनाची मागणी सगळीं बरोबर. शाश्वत आदाराचे माये पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये चुचुरे कोरमोचे हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवंशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवंसो पाव म्हाका मोगापाचो जेजू क्रिस्ताच्या उगोर तुज्या हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गान देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताची काकुतीन हो विस्वास तुजेताय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या सर्वसवांची कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांव तुका उलो केलो ना. हांव जाणू तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणू तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी बॅट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकांचे ताळणीत तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर व्हरतो तो उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केदना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून कोणाच्या चपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलय सर्वेस पोवचिताय साउस्त्र्यामध्ये तो सदैव आनी सदोवचो पूज्य येसू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोललोय सर्वेस पोवचिताय साउस्त्र्यामध्ये तो सदैव आनी सदोवचो पूज्य येसू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोललोय सर्वेस पोवचिताय साउस्त्र्यामध्ये तो सदैव आनी सदोवचो पूज्य येसू. भाग्यवंती मारी आदार दी अदृश्टाक संपडलेल्यांक मजत कोर ओस्कोत काळजांच्या माग पोचे पासून ज्या शरातीन देवाच्या मुनियारेची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलेल्या ओस्तऱ्यां पासत पावको तुजो आदार सगल्यांक जे मागता तुजो सासणाचो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पाव सदां काल फोड तुजे चडवणेचो तूं जो जियेताय रासूर चलयताय सासणाच्या सासणांक. थोडो वेळू गिरावन पेडेवंताचो उगडास करुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार सोम्या म्हजे मागणे आयक. सोमी आसूं तुमचे सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवाय तुज्या चाकरांक फावो सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती नोंदवंत आदारान भाग्योन सदांच सांकवार मरीची ती निवारूंक आनी ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां बाळगूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं
तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता रासो चलयता सासणाच्या सासणांक सासवत आदारचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू गायन घेऊया I7 पेज नंबर 119 I7